spoke in English. I'm just taking 5 minutes. All can understand English, otherwise here. Praise God. Hallelujah. आम्ही येदो शिकताले. आम्ही या संसारान आसा खरी, पण आम्ही या संसाराची नो. आम्ही संसाराची, आम्ही खंयची? आम्ही भुरगीं स्वर्गीची, होय की ना? सो आम्ही देव म्हणल्यार कितें जाता? देव म्हणल्यार आत्मा. सो आम्ही देवा भाशेन, देवान आमकां आपल्या भाशेन आपल्या सारकी रोचल्या. सो आम्ही देवा भाशी आत्मे, होय की ना? सारकें न्हू? की देव आत्मा जाल्यार आमी आत्मे. तेका लागून जोवाची 4th चॅप्टर आनी 4th वर्ड म्हणटा, देव म्हणल्यार आत्मा. ओके, देव समज आत्मा जाल्यार आमी आत्मे जाले, होय की ना? सो आमी आतां देवा भाशेन जिवंक जाय जाल्यार देव जसो भाशेन आत्मा, ते भाशेन आमी आत्मीक जिवीत आमी जिवंक शिकोंक जाय. सगळे आमी ह्या संवसारान पळयता दिसता त्या वाठारान पळयता न्हू, पण आमी आत्मीक वाठारान पळयता. कित्याक आमी ल्हानसान शिकल्या संवसारी भाशेन, म्हणजे दिसता त्या वाठारान दिसता त्या भाशेन पळोवपाक, आयकोपाक आनी सोजमापाक. पण आमी एक्चुली खंयचे सायडीन पळोवंक जाय? आत्मीक वाठारान, आत्मीक नदरेन पळोवंक जाय. तेका लागून देवान आमकां भावार्थ म्हणल्यार ती वस्त दिल्या. ती भावार्थ आमकां कितें करता? आत्मीक वाठारान पळय ज्यो वस्तू आमकां देवान दिल्या, ते वस्तू प्रमाणे चलपाक, शिकपाक आनी वेव्हारान घालपाक ती शिकयता. समजलें? तेका लागून काल पळय आमी म्हणल्यार आमी कितें उलोवंक जाय? दिसना ती वस्तू उलोवंक जाय. ती दिसना वस्त आमकां दोळ्यांनी, पूण ती आत्मीक वस्त पळय. उतर हा देवाचें उतर म्हणल्यार आत्मीक. ओके, हे आत्मीक वस्त आमकां भावार्थान स्वत मानूंक जाय ही वस्त खरी आसा म्हण. आनी तेजो आमकां प्रूफ म्हणटा पळय, प्रूफ कोंकणीन कितें म्हणटा? गवायकी पळय हा ती खंय आसा? बरयलेल्या उतरान. आतां हें घर कोणाचें? तुजें न्हू? कागदार कोणाचें नांव आहा? पेपरार कोणाचें नांव आहा? सो तुजें न्हू तें घर, त्या चेड्याचें. समजलें न्हू? कागदार कोणाचें नांव आहा? तें घर तेजें जालां. प्रूफ म्हणल्यार कितें आहा? चेड्याचें घर म्हणून कशें कोता आमकां? कागदार तेजें नांव बरयलेलें आहा. तें एविडन्स ओ तें प्रूफ. समजलें न्हू? आतां जो आमी दिसना त्या वाठारान वस्तू आसा म्हणून आमकां प्रूफ कितें आहा? बरयलेलें देवाचें उतर. समजलें? देवाचें बरयलेलें उतर आमचो प्रूफ जाता. तो प्रूफ तरी आहा, तो प्रूफ घेवन सगळ्याक आमी ह्या संवसारान भोंवंक जाय. आमी जेन्ना पळय तो प्रूफ घेवन भोंवता तेन्ना जाता आमी देवा भाशेन आत्मीक जिवीत जियेता पळय ती देवाक मानता ते भाशेन भावार्थाची भुरगीं ओ देवाची भुरगीं. समजलें न्हू? आतां आमी आत्मीक भास उलयल्या ओ विचित भासान आमी उलयल्या. ही देवाची भास. ही मनशाक सोजमता? मनशाक सोजमना, पूण देवाक सोजमता? देवाक सोजमता. सो ही वाट आमी ही पळय भास आहा पळय ती आमी देवाक सोजमता. बरयलें उतर सांगता देवाक सोजमता. हे सोजमणेन हो प्रूफ घेवन आमी उलयत रावंक जाय. आनी जितले आमी तें पळय तो प्रूफ घेवन उलयता तितलें आमचें जिवीत आनीक वाडत येता. म्हणजे बरेपणान ह्या संवसारान आनीक आमच्या जिवितान आमी बऱ्यो वस्तू घडटा आनी बऱ्यो वस्तू आमच्या भितर जाता त्यो आमी पळोवंक पावतली. प्रेज गॉड. सो तेका लागून आमी हेंच आतां शिकल्या विचित भाशा म्हणल्यार आत्मीक भास. ती कशे भाशेन आमी आत्मीक भास उलोवन आमी आमच्या जिवितान दिसता त्या वाठारान ती जाय वस्तू पळय आत्मीक वाठारान त्यो वस्तू दिसता त्या वाठारान वस्तू आमी हाडूंक शकता. तेन्नाच आमकां तो भावार्थ वाडटा आनी भावार्थ आमचो आनीक गोड जाता. प्रेज गॉड. समजलें न्हू? हें समजलें जाल्यार आख्खा वयर पळय आमी 2 वरां काडल्या न्हू.
तें सगळें सॉल्व जालें. थँक यू जिजस. पळय, आमी आमच्यो वस्तू आमकां सजमना न्हू, आमकां कशे भाशेन कितें मागणें करचें तें, कशे भाशेन मागणें करचें तें, आनी केन्ना मागणें करचें तें, ही आमकां केन्ना केन्नाय येता न्हू, एक आकांत कहो येता न्हू, आनी आमकां खबर ना कितें उलोवचें तें. तेन्ना आमी आत्मीक भाशेचें आमी मागण्याचें आमकां ध्यान पळय फुकट दिलां, ती उलयत रावंक जाय. प्रेज गॉड. एक्चुअली कशें घडटा न्हू तें, I'll explain this in English also because this is very important. Now, somebody asked us actually, now the Bible says what you sow is what you reap, right? That means what you see today is a result of what you have sown yesterday, correct? Just like you sow a coconut seed, you do not expect mangoes tomorrow. You have to expect, and you are sure to have coconuts only. Now, many a times people say that, you know, when I pray in tongues also, when I pray, there is a lot of fear, there is a lot of confusion. Correct? Correct, no? So how do you turn that fear and that worry around, and you come to a point you are not in worry, not in fear, and you are praying effortless? Anybody wants to come to this point where you pray without worry, without fear? Anybody wants to come to this point where you want to pray without worry, without fear? Yes or no? Yes. Now let's understand why there is fear, why there is worry when you are praying. Why there is worry, why there is fear when you are praying or while you are praying. Now, the word of God is very clear. When you pray in tongues, you are talking to God himself. When you are praying in tongues, you are speaking the utter mysteries or your future. Now, we know God has great plans for us. God always thinks good about us, and He is always thinking of us. And in His mind, He is always thinking good about us. Yes or no? Because God is love. Yes or no? Now, when we are praying in tongues, what is coming out of your mouth, you are not understanding it. You don't know what is coming out of your mouth. But you know for sure what is coming out of your mouth is coming from God himself. Yes. Now, life and death is in the power of whose tongue? Right. Now, when you do not know, even though when you are praying in fear and worry, that fear and worry is because of the past seeds that you have planted. Because of the past seeds that you have planted, you are seeing worry and fear. Yes or no? Now, if you stop praying in tongues simply because you are in fear and worry, you are losing the game. Because you are believing a lie. The truth is, when you are praying in tongues, you are uttering mysteries that is coming from God himself. And God is spirit and life. So what you are releasing out of your mouth with the help of the Holy Spirit, when you do not know what to pray and how to pray and what to say, you are actually speaking life out of your mouth. And when these seeds that are living out of your mouth, it is destroying that worry and the fear that is there in the present. That's why when you pray in tongues, even there is a pressure, you will realize there is peace, there is calmness as you continue to make the decision to pray in tongues. You see, there is a point that I asked you, who wants to come to that point where you are praying and there's no fear and there's no worry? So when you are praying in tongues, there could be worry, there could be fear, there could be anxiety, but when you make the decision, what is coming out of your mouth with understanding? What is coming out of your mouth is actually coming from the mind of Christ. Because remember, this is not your language. This is coming from the Spirit of God himself. God himself. And God is always full of good things. God is always full of good in his mind. So in my mind is fear and worry. So when I am praying in tongues, I am actually releasing seeds, these incorruptible seeds,
that are going and destroying the corruptible seeds that was resulting into fear and worry in my life. And as this is happening, when you continue praying in tongues, there's a point you are at peace. That's the fruit of the Spirit. You are at peace. You are at love. Hallelujah. Hallelujah. And now now that you are calm in the sound mind, your mind is aligned with the mind of Christ. You are able to take sound decisions. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'll explain this in Konkani and then sister will take over. Okay. आम्ही मागणे कोत्ता. आमचे मागणे चडशे कशें आसता? शांत मनाचे आसता हो? शांत मनाचे आसता. शांत मनाचे आसता. करेक्ट. पण मागणे आहा पण आमच्या मायंड हूंय आहा ती हिंगा थिंगा भोंवता वय की ना. म्हणजे आमचे मन शांती आसना पण आमी मागणे कोत्ता. करेक्ट. पण आमी जेन्ना मन शांती आसना तेन्ना मागणे सारकें आसता. प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुजें मन शांती ना ओ तूं चिंता वेगळें सारकें ना भिरांत आसा. ती भिरांत कित्याक लागून येयल्या? आदीं पळय त्यो बियो घातलेल्यो तेजी आतां फळां ती भिरांतीन येयल्या. आतां सपोज तुका शांती जायी जाल्यार आतां कसल्यो बियो घालपाच्यो पडल्यो? जिवीत हाडटा पळय त्यो बियो. सारकें. जेन्ना तूं विचित्र भाशेन उलयताय तेन्ना देव तुजें तोंड उजार कोत्ता आनी तुज्या तोंडानसान सारक्यो बियो पळय भायर सरोंक जायो त्यो बियो तोंडानसान तुज्या भायर सोडटा. प्रेज गॉड. जेन्ना तूं निच्यो घेताय हांव विचित्र भाशेन उलयतलें कित्याक आतां देवाचें मन जें सदांच तुजें बरेंच चिंता तें मनानसान त्यो विचित्र भाशो ह्यो पळय भास येता त्यो सारक्यो बियो भायर सोदता आनी तुजें पळय सगळें जिवीत हाडलेलें तें सगळें आतां थाऱ्यार घालता. आनी जेन्ना तूं हें डिसिजन घेता उलोवपाक देवाचे विचित्र भाशेन एक टायम येता सगळें तुजें शांती आसता. कित्याक लागून जाली ती? देवाचें उतर पळय तुज्या देवाचें उतर पळय जिवीत हाडटा तें उतर सगळें पळय मरण हाडटलें पळय त्यो बियो आसल्यो आनी तेजे फळ्ळी जाल्ले तें काबार करून वयता. प्रेज गॉड. सजवलें न्हू? सजवलें न्हू? थँक यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. तूं विचित्र भाशेन उलयल्या न्हू? उलयल्या. सो हा. थँक यू जीजस. कम.